शेतान घाम गळून शेवटाक मामलेदाराच्या कचेरेन जोती झरोवपाची पाळी हाडपी भाजपा सरकाराचो गोवा कुळ मुणकार संघर्ष समिती आनी गोयच्या कुळ मुणकारांचो आवाज ह्या संघटनांनी खर उतरांनी निषेध केला। शेतकारांच्या जमिनीचे सेटलमेंट जायना तो मेरेन एकय प्रकल्प गोंयांत हाडू नाकात अशेंय ताणें मुख्यमंत्र्यांक शिटकायला। कसयता ताची जमीन रावता ताचें घर असो कायदो दयानंद बांदोडकार सरकारान केल्लो। तो खरो भोवजनांचो कळवळो आसलेलो एकमेव फुडारी। त्या उपरांत हो कायदो चालीकच लायलो ना। आताचे सरकार शेतकारांक रडयता फटयता। सरकारान ताबडतोब शेतकारांक संधी दिवन सोंपोवच्यो नाजाल्यार मुख्यमंत्र्यान कदेल सोडचे तिडकल्या शेतकारांनी मागला। आयज उत्तर गोंय कलेक्टराक विविध संघटनांनी संयुक्तपणान निवेदन भेटयले। जो कायदो भाऊसाहेब बांदोडकरान कसेल तेची जमीन राहील तेचे घर हो केल्लो, पण अजून पासून हो कायदो करून सुद्धा बांदोडकराक अजून न्याय मेळना। तेचो कायदो दिल्लो तो आमी फॉलो केल्लो, लोकांक तेका बरेपण मेळोंक जाय म्हणून, पण अजून पासून हे बरेपण तेका मेळना। कित्याक कोर्टांनी केसी चालूच आसात। पेडणे तालुक्यान 1300 केसी पेंडींग आसल्यो, अजूनय ते सॉल्व जायना। डेटीर डेट ही कितें? हो न्याय केन्ना मेळटलो? त्या गरीब शेतकऱ्यांक आनी ह्या मुणकारांक न्याय हो मेळटलो केन्ना? आनी कितली वर्सां तरी आमी हेचो विचार करपाचो? कोर्टांनी वचोन मामलेदाराच्या सगळे लोक थकले, थोडे बाबडे मरोनूय गेले, पूण अजून ताका न्याय मेळना। हेचेर सरकारान कितें तरी विचार करचो आनी जाता तितलो बेगीन हेचेर सोल्युशन काडचें। इतले रेव्हेन्यू मिनिस्टर जाले ते सांगताले की आम्ही रातचे कित्याक म्हणून मामलेदारांक बसयतले, शेनवाराक बसयतले, आयताराक बसयतले, एडिशनल कलेक्टर हाडटले, एडिशनल मामलेदार हाडटले। आज पर्यंत कोणाक मेळना न्याय। ह्या गोष्टीचेर आमी निशेध करतात आनी सरकाराक सांगतात तूं डेटी दिनाका, सगळी कामां बंद कर, आमच्या लोकांक न्याय दी। जो मेरेन गोयच्या शेतकारांच्या जमिनीचे सेटलमेंट जायना तो मेरेन गोंयान कसलेच प्रोजेक्ट हाडू नाकात। गोयच्या कुळ मुणकारांचो आवाज संघटनेच्या रामकृष्ण जल्मीन मागला। मेमोरंडम सबमिट केला, तर जो 1976 टेनन्सी एक्ट जो इम्प्लिमेंट जालो तो आज पर्यंत सारको इम्प्लिमेंट करूना आनी आमचे सगळे शेताच्यो भाटाच्यो आनी जमनीच्यो केसी पेंडींग आसा। कलेक्टर सांगता आपूण ते लक्ष घालता म्हणून, पूण अशें प्रत्येक फावट आमकां एश्युरन्स मेळटा। आमी ताका स्पश्ट सांगलां की तूं जो कितें कायदो आसा तो फॉलो कर आनी कायदो फॉलो करपाक तुका बसयला म्हणून। तूं ते आमकां उत्तरा आरतीपती दिवनाका म्हणून सांगलां। आनी हे जे जमनीचें आमचें कन्वर्जन चल्लां हें मोठ्या प्रमाणात चल्लां, हें स्टॉप जावपाक जाय आनी आमी ताका विरोध करताले सांगला ताका। आनी तुमचो खंयचोच प्रोजेक्ट सक्सेस जावपाक दिवचो ना जो पर्यंत आमची घराची आनी भाटाची आनी घराची जमीन शेताची भाटाची जमीन आमच्या नांवार जायना तो पर्यंत लोक ताका विरोध करीत रावतले आनी तुमचो खंयचोच प्लॅन सक्सेस जावचो ना। आनी मागीर म्हणटाले की लोक विरोध करता म्हणून। पयलीं आमच्या जमनीचो आमकां अधिकार जायो आनी क्लियर टायटल आमकां दिवपाक जाय, ज्या प्रमाणे प्रत्येक गव्हर्मेंट सांगता त्या प्रमाणे आमकां बेग्यांतले बेगीन दियात, इतले आमी रिक्वेस्ट केल्ले आसात। आनी तुमचो खंयचोच प्रोजेक्ट जो पर्यंत आमच्यो जमनी सेटल करिना तो पर्यंत खंयचो प्रोजेक्ट तुमी हाडूं नाका। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स आनी ओमकार देशप्रभू।